प्रश्नाला मी दिलेला आहे ते सभागृहाच्या संघटनाच्या टेबलवरती ठेवलेलं आहे. सभापती महाशय, हो जो प्रश्न असलो तो मयेच्या मतदारसंघातल्या पंचायत एरियेन जे पावर शटडाऊन जाता त्या संदर्भात आसलो स्पीकर सर. आणि दुसरो प्रश्न आहा जो वेदर गव्हर्नमेंट इज टेकन एक्शन टू गेट बॅक फीडर फ्रॉम कोल्लीम, इफ सो गिव डिटेल्स अँड प्रेझेंट स्टेटस. म्हणजे चोडण जो भाग आसा त्या भागाक इलेक्ट्रिसिटी सध्या खोल्ले सबस्टेशना कडसून येता आणि ह्या भागांसून जी अंडरग्राउंड लायन येवपाक जाय ते लायनीचो स्टेटस दिवचो. दुसरें म्हणजे खोल्ले गांवांसून जी लायन येता ती झाडां पेडांसून येता कारणान थंय इंटरप्शन खूब जाता. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून कितें जे स्टेप्स घेतल्या तेजेर उत्तर दिवचें. स्वाती महाशय, चोडण गांव हे पयलीं बेट आशिल्लें, आतां ताका मयेच्यान रस्तो आसा आनी ह्या बेटार जी लायट आयली ती 1970-71 टप्प्यान आयली आनी लायट येता आसतना ती खोर्ली फिडरांतल्यान खोर्ले सबस्टेशनाच्यान दिवाडे आयली आनी दिवाडेंतल्यान शोरांव आयली आनी ही जवळ जवळ 50 वर्सां जाली कोणीच पळोवना. भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसतना हे सगळें काम जालां आनी आज ते सगळें काम करपाची जबाबदारी माननीय मुख्यमंत्रीच्या अंडर ती म्हजे कडेन आयल्या आनी तुजे कडेन आयल्या. हें अभिमानान हांव सांगना, कारण 1970 भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी आज आमी थंय सगळे अंडरग्राउंड करपा खातीर हातांत घेतला. हो जो फिडर आसा खूब जुनो, म्हणजे सबस्टेशन खोर्लेच्यान येवपाचें तें जुनें आनी हें काम करता आसतना खुबश्यो गोश्टी मुखार व्हेल्यो. जवळ जवळ 140 कोटीची कामां, तातूंतली 110 कोटीची टेंडर जाल्या आनी उरिल्लीं कामां ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक आफ्टर बजेट एप्रुवल फूल आमचो डिमांड एप्रुवल जालो त्या नंतर उरिल्ले 42 कोटीची कामां ताची घेतली आनी ताका जे शोरांव प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम कमी करपाची जबाबदारी आमच्या डिपार्टमेंटाची आसा आनी ती आमी करतले. दुसरो प्रश्न ताजो आसा की नार्वे आनी बिचोले सबस्टेशन आमी ऑलरेडी अपग्रेड करपाक घेतला. नार्वे जो फिडर आसा ताका सादारण जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते जवळ जवळ 42 ट्रान्सफॉर्मर आसा नार्वेच्यान येता आनी ती जी नार्वेच्यान जी लायन जर हाडपाक जाय जाल्यार ती लायन खूब जुनी आसा. 33 kV आमी थिवीच्यान बिचोले हाडपाक अंडरग्राउंड चालू केलें, काम चालू जालें. तें काम कंप्लीट जाल्या नंतर बिचोलीचें सबस्टेशन अपग्रेड जाल्या नंतर नार्वेच्यान शोरांव दुसरी लायन घालपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जो आन्सर दिल्लो आसा तो रिगार्डिंग चोडणाच्या लायनी संदर्भात, तशेंच सर जो अंडरग्राउंड केबल चालू आसा पळय त्या संदर्भात हांवें एक प्रश्न विचारलेलो. आमच्या मय मतदारसंघात 7 पंचायती येता आनी 7 पंचायतींनी कितले अंडरग्राउंड केबल काम पूर्ण जाला आनी कितले उरला हेजेर एक प्रश्न विचारला. तेजेर स्पीकर सर आन्सर दिवचे. स्वाती म्हणजे आताच सांगला अंडरग्राउंड केबल वर्क 11 kV नंबर ऑफ वर्क्स इन किलोमीटर कंप्लीट केला ते 28.2 किलोमीटर इन प्रोग्रेस आसा 42.3 किलोमीटर. तितून जर 7 पंचायतीसून एक पंचायत वगळ्या अशें म्हाका आन्सरान मेळ्ळें आसा. म्हणजे जे विलेज पंचायत पिळगांव ह्या पंचायतीचें नांव ह्या एनेक्शरान ना स्पीकर सर, तेजें स्पश्टीकरण मातशें दिवचें. सभापती मातशें आतांच हांवें म्हटलां की 40 कोटीच्या कामाचे एस्टिमेट ताचे ऑलरेडी केल्या. इट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल दिले बरोबर ताका टेंडरींग प्रोसेस जातलें
आणि आमचे डिमांड पास जाले नंतर हे सगळे मुखार वतले. स्पीकर सर, हांव मान्य मंत्र्यांचे तशेंच मान्य मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदतां. जे 7 पंचायतींसून 4 पंचायतीचे अंडरग्राउंड केबलाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी बाकीचे एस्टिमेट ऑन द वे. अशा पद्दतीन स्पीकर सर, अंडरग्राउंड सगळे केबल आहा ते जाल्या नंतर थोडेशें काम जे उरता ते LT लायनीचे, म्हणजे हे जे केबल्स आसा, जे एल्युमिनियम कंडक्टर्स आहा ते खूब पोरणे आहा स्पीकर सर. तेन्ना हे कंडक्टर बदलून दिवचे अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करता आनी हेजे मान्य मंत्र्यांनी एश्युरन्स दिवचे. सभापती महाशय, हांवें आतांच सांगलां 1971 LT कंडक्टर ते ब्रिटल जाल्या. ब्रिटल म्हणजे अशें धरले बरोबर चुराडो जाता, करंट सुद्दां तातूंत कमी येता आनी तो बदलपाची आवश्यकता आसा. सादारण एका फिटराक 10 ते 16 ट्रान्सफॉर्मर आसता, कमीत कमी 10 आसता आनी ते काही जाग्यार ते 20-20 ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां आसता आनी त्या खातीर हे काम करता आसतना आमकां टप्प्याटप्प्यान काम कंप्लीट करपाक जाय. आनी जेन्ना अंडरग्राउंड ST 11 kV लायन कंप्लीट जातली तेन्ना हो जो पळय लायट वचपाचो प्रॉब्लेम आसा तो इल्लो कमी जातलो. फॉर एग्जाम्पल, आतां ज्यो पंचायतीक 400 फावटी लायट वताली ती 110 फावटीचेर आयिल्ली आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता, अंडरग्राउंड केले नंतर लायट जी वता ती कमीत कमी यातूंत वता. स्पीकर साहेब, माझा लास्ट प्रश्न आसा. वेदर द प्रपोजल टू प्रोवाइड पब्लिक लायट एट विसर्जन प्लेसीस फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आर पेंडिंग. जर आन्सर येयला स्पीकर सर की चडशे वेळार टेम्पररी लायट प्रोवाइड करता म्हणून. म्हाका एक स्पीकर सर सांगपाक हांव सजेस्ट करपाक सोदता मान्य मंत्र्यांक की सार्वजनीक जी आमची गणेश विसर्जन स्थळां आसता ती दर वर्षी एल्युमिनेटेड करची पडटा. ही अशी न करता कंपल्सरी अशी थंय प्रोवाइड करची लायट अशें एक विनंती करपाक सोदता. मातशें आन्सर दिवचें. सभापती महाशय, ही पॉलिसी संबंद आमी स्ट्रीट लायट पॉलिसी जी आसा ती सगळी चेंज केल्या. पयलीं कशें आशिल्लें की ही पॉलिसी जावचे पयलीं आमी प्रत्येकाक 4 वेळार लायटी दिताले आनी ताजेर खुबश्यो कंप्लेनी येताले. त्यो खंय तरी वताल्यो आनी त्यो त्या जाग्यार पावनाशिल्ल्यो. पूण आतां डिपार्टमेंटान अशें ठरयलां, गेली 2 वर्सां तर हें चालूच आसा. ज्या ज्या कडेन चवथीचें विसर्जन आसता किंवा कोणाकूय थंय एक आपल्या समाजांतल्या काही गोश्टी थंय करपाच्यो आसा आनी थंय जर लायट घालपाक जाय जाल्यार ते आमी घालून दिता. त्या खातीर जवळ जवळ 320 पॉयंट्स हे कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी फायनल केल्या. आनीकूय कितें आसा जाल्यार तातूंत एड करा आनी 7 दिसां खातीर किंवा 9 दिसां खातीर किंवा 11 दिसां खातीर जेन्ना जेन्ना गणपती विसर्जन आसता तेन्ना तेन्ना थंय थंय ती लायट घालून घ्या. थँक्यू स्पीकर. येस, श्रीवंजू वेगस. प्रश्न स्पेसिफिक ताजे क्वेश्चन संदर्भात विचारना. फॉरेस्ट एरिया, thick vegetation, uprooting of trees, falling of trees, ही कारणा आन्सरान दिल्ली हा मिनिस्टरा. सो मिनिस्टरा खबर हा तेगे इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय जो हा कंटिन्यूज ना माय कॉन्स्टिट्युएन्सी तो मान्य घेता. सो मुगे स्पेसिफिक क्वेश्चन माय स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आय जस्ट वॉन्ट टू नो, जेन्ना खंयचो आमदार आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रश्न घालता, कॅन अदर of course yes of course want to know yes it is his right to speak if he is specific to that question. Yes, it is his right. उलयत हांव एक मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, जेन्ना तूं खबर आहा ताजे म्हणटा की माय कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तुका दिसना जे जे टायमाक 48 hours per month or 100 hours per month तुगे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जावन लोकांक पावर सप्लाय मेळना, कंज्युमराक पावर सप्लाय मेळना, ती आवाजाचे पयशे तुवें डिडक्ट करून तांकां ते पयशे परत रिवर्ट करचे. कित्याक लोक माये कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तुगेली बिलां म्हयन्या टायमार हारिको ना जाल्यार तूं तांकां पेनल्टी लायता. तुजो प्रश्न कितें? सो तूं रिफंड करपा रेडी आहात? आर यू एबल टू गिव बॅक सम अमाउंट टू द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर फेसिंग दीस डिफिकल्टीज? प्रॉब्लम सगळ्या गोंय आहा पूण हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलया. ताका दिसना कार्ज आसून की तुगे पावर सप्लाय जायना, सो ह्या म्हयन्याक 100 वरांचो डिस्काउंट तुमकां अशें करचें तुका दिसता जाल्यार तूं करता जाल्यार एश्युरन्स दिवची आनी एश्युरन्स दिना जाल्यार कित्याक दिसता ती दिवची न्हू? बाबींची बरो प्रश्न विचारला. एक्ट धरून उलयता, एक्टांत ह्यो गोश्टी आसा हे ताका खबर आसा आनी आमकांय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा.
पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे काँग्रेस काळात केल्लें तें आज आमी करता हें लक्षात दवर. तुजे सुद्दां जे सीशोर ST लायन आनी LT लायन काँग्रेसीत तू हाडला तेदो काय उलयन हाडला आयका बस मरे हांव उलयता बरें काय तेदो उलोवपाक तरी बसून उत्तर दिवचा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जालें. जालें तुजें उलोवन. स्पीकर सर खुद्द ताज्या मतदारसंघात म्हाका उलोवचें पडटा. ऑलमोस्ट मोर देन 80 crores वर्क वी हॅव टेकन आणि LT तू तो पॉइंट आन्सर करपाचो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा क्वेश्चन माय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तू लोकांक तुगे ओरा जी आहाय तेज आन्सर दी न्हू. तुका पॉइंटूच करता. कारण कितें तू तुगे पॉइंटार उलय. तू माय लोकांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता 48 hours डिस्काउंट दिता दिना जाल्यार कित्याक दिना. सहजी म्हणजे कारण कितें कारण त्यो सगळ्यो ताज्यो वायरी ज्यो आसा त्यो ब्रिटल जाल्या आनी अशे हातान धरले बरोबर ताचो आतां पिठो आनी हेंय ताका बरें खबर आसा. आतां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आमकां फायनान्स जाय काय नाका. आन्सर दिना. लेट मी कम. आणि तो ऍक्ट जर इम्प्लिमेंट करपाक जाय जाल्यार तो सगळे तरेन इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. एकूच हो प्रश्न घेवन ऍक्ट इम्प्लिमेंट करून उपयोग ना. त्या ऍक्ट प्रमाणे गेले जाल्यार सगळे जर तयार आसा जाल्यार आमी करुया. आन्सर दिला कितें सांगला परत सांग. विजय सरदेसाय परत सांग. श्री विजय सरदेसाय आख्या गोंयभर म्हूण सांगिल्लें तुवें. आन्सर दिले हांवें.